मुख्यमंत्र्याक हांवें ऑलरेडी सांगलां, मुख्यमंत्र्या कडेन हांव उलयलां. आमचे कडेन ग्रीन ट्रिब्युनलान हो प्रोजेक्ट क्लियर केला. हायकोर्टान आमकां NOC दिल्या. आमचे कडेन सगळे NOC आसा आनी त्याच बरोबर पंचायतीन आमकां लायसन्स दिला. पंचायतीक सिवरेज कॉर्पोरेशनान पयशेय भरल्या. कांयच अडचण नासतना हो प्रोजेक्ट काही लोक हाडयता. म्हाका हातूंत म्हजें वायटेपण कांय ना त्या लोकां कडेन. म्हजो तांकां रिक्वेस्ट की संबंद जी गटारां निवळ जर जावपाक जाय जाल्यार त्या प्रोजेक्टाची आमकां गरज आसा. आनी आतां तर आमचे फक्त बांदोडेचेच लोकांचे जी कितें घाण आसा ती थंय येतली आनी भायलेचे व्हडलेशे लोक कोण ना आता. कारण ऑलरेडी आमचो कोवळेचो प्रोजेक्ट चालू जालो आनी त्या खातीर लोकांनी सहकार्य करचें. उरी वयले त्या 9 घरांनी सहकार्य करचें अशें नमूद करता. आनी लोकांचें सहकार्य सरपंचाचें, पंच आनी झडपीचें सहकार्य आसले शिवाय हो प्रोजेक्ट मुखार वचचो ना अशें नमूद करता. आनी तांणी बेगिनात बेगीन हाका सपोर्ट दिवन आमचे कडच्यान तें काम करून घेतलें.